फाटल्या 3 वर्सां हांव न्हू ह्या फिरगेचे सोबेगार हांव आनी वमजूर एक मलगडी फिरगस एका तेंपार ह्या फिरगेचे एक मस्त आस्त आसली मस्त जागो आसलो आनी हांवें आयकल्या प्रकार लागीं 400 मोडे घेण हांगासर येताली. आज पयशांनी घेणीन वा जाग्यान ही गिरेस्त फिरगस म्हणना तें मुख्य न्हय, पूण ह्या लोकांचो बाबार्थ तांचे कश्टी जिबीत तांच्या कुटुंबांत आसलो तो एकवट आनी तो तें सांगातपण खंय हांव पळयतां. ही आमची फिरगस खोडयाळाक चड पयस ना, चड म्हळ्यार 15 किलोमिटर. आमची मस्ती युवा जाणां आनी थोडीं व्हडां खोडयाळ काम करतात तरी सिटीचें वारें आनीकय हांगासर मारूंक ना. दाखलो दिवचो जाल्यार मस्त आमची युवा जाणां तांचें शिकाप आनी जाल्यार आपणा घरा येयल्या रांदवेचें काम करतात या गुरवांचें काम करतात आनी कुटुंबांत कश्टांनी तांचें जिवीत बांदून हाडटात. देखून असल्या फिरगेच्यांत काम करून संतोश सांगासर आमचे युवा जाणां म्हणटा ह्या फिरगेचे फाटी सोपणो खंयच्याय आमच्या वावरांत तांचें सांगातपण आमकां तर दिसता. आनी ताचे संगी ह्या फिरगेच्यांत आमचे समुदाय तेजो 28 वर्सां जालीं आमचे समुदाय बळवून जावन आतां प्रस्तूत आमच्या गोळयो बाबांनी नवें गोवळीक येवजन आमकां दिलां. गेल्या आयतारा दीस आमी ह्या विशयांत एक जमत केल्ली आमच्या कुरकारांची आनी आमी 18 आयोग करूंक आमी निर्धार केला आनी कोण पुरा त्या आयोगांत आसतले की म्हणून. परवा आयतारात हांव अर्द्यार तेंबर हांव एक आयोगाक हाडून घेतलो आनी त्या आयोगाचो उद्देश आनी कितें करूंक जाय आमच्या फिरगेचेंत म्हणून कशें समुदाया मरिपात ही फिरगस बरी जाली की त्याच रितीन आमच्या गोवळ्या बापाच्या ह्या नव्या गोवळी योजना सरी जावन ह्या आयोगा मरिपात ही फिरगस आनी बरी जावन मागता. आनी तुमकां कार्मेलीत ह्या जागा तुमी बरो वावर करतात. तुमचें सकाळींचें ती तो नियाळ जावन दी कन्नडांत वा इंग्लिशांत वा कोंकणींत हर एका दिसा हांवें आयकूनसो थोडे वेळांतल्या राती आयकूनसो हांवें आनी मस्त म्हाकाय प्रेरण मेळटा. देखून तुमी बरो वावर त्या मरिपात करतात. तुमचो वावर आसा तुमच्या पत्रां मरिपात पुरबाची लेखन हांव तूं वाचता आनी ताच्या चड थंयसर कार्मेल गुड्यार कितलोसो लोक थंयसर येता जात नासतना ताची मीत नासतना आनी त्या लोकांक मेळटात तांच्या लागीं उलयतात तांच्या गरजां पळोवतात तांकां कावन्सिलिंगां मरिपात मागण्या मरिपात आदार दितात. देखून तुमकां देव बरें करूं बरें मागता आनी तुमचो मिसांग वावर आनीक बरो वता मागता. देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव प्रत्येक जावन तुमी मोडीक आसतना तुमची वळख आमकां मोडीक आसतना भारी फेमस जाल्यात म्हळ्यार थंयसर तुमी वावर केल्लो आनी ह्या वावरांत वावर सगळ्या दिवसीक पावलो आनी जायते लोक थंय मोडीक येताले. त्या वेळार रावलो म्हळ्यार आमी अशें एक आमकां असलो एक येजत आसा आमकां अशें जाय जी आमच्या तूं मंगळुरान जाय जी आसतलें पाद्र्या म्हणून. आतां आदल्या वर्सा हांगा लॉकडावन जालें आनी त्या वेळार तुमी एक दिल्लो संदेश आसा 2-3 फावटी तुमी सांगलें आसा कोणाक कश्ट आसा हांगा येया इगर्जेक येया आमी कांय पण करूंक आमच्यान जाता जाल्यार पळया म्हणून. तुमकां कशें बगलें त्या वेळार आनी 2 वर्सांनी ह्या लॉकडावना वेळार हांगाच्या लोकांक पावोवंक तुमकां अवकाश मेळ्ळो दुसरे तरेतीन असले मिसांव चडाव केदाळे मेळना जातलें. म्हाका आमच्या प्रायम मिनिस्टरान ताचे विशीं कांय सांगना पूण एकच पडटलें लॉकडावन अनावन्स केलें. लॉकडावन अनावन्स केल्ल्या वेळार म्हजो एकलो मित्र आसा टॉल्फी सर ताचे कडेन म्हळ्यार हांवें कळचे मिस्त्री लॉकडावन अनावन्स केलां लोकांची खरी गजाल कांय वेवस्था जावना अशें म्हणून देखून कांय पण आमच्या लोकांच्या गरजांक पावपा जाय अशें म्हणून हांवें सांगलें. आनी ताका लागून म्हणलो तुमी काले घेतात फादर तुमचे वरी कांय करूंक जायत गे म्हणलो तो कितले पयशे आहा तुमच्या लागीं म्हणलो. हांवें सांगलें 40,000 आसा एक हें करूं तुमकां अशें म्हणलो आसुनूत. मागीर सांगलें म्हजे 2 जाण भाव आसात येयल्ले कमोव करतले पूण वयल्याच्यान म्हाका पातयणी आसा अशें म्हळें. जायत तुमी एक येवजन घाला पळया अशें म्हणलो. दुसरे दिसा म्हणजे इतल्याक हांवें चिंतलें एक मेसेज हांवें एक वॉयस मेसेज हांवें तयार केली आनी तुका सांगता हांव तुमकां सांगता फादर आमी ती वॉयस मेसेज त्या वॉयस मेसेजींत हांवें बिलकूल हांवें ती पयशे दियात म्हणून म्हाका सांगून हांवें ती धाडली हांवें आमच्या फिरगसकारांक आनी बरा आनी ताच्या उपरांतल्या दिसातून या कुमकेक म्हणून. आनी हांव थंयसर गेल्ल्या वेळार हांगा सुपर फूड मार्ट फ्रँकपेट थंयसर गेल्ल्या वेळार तांदूळ तो म्हणलो इल्ला तो म्हटल्यासो 62 केजी मात्र हांवें 200 किलो तांदूळ जायचे म्हण हांवें लोकांक आपयलां 200 किलो तांदूळ जायचे अशें म्हळें.
ना इल्लो अशें म्हणलो तितले म्हणटा म्हाका येता फिरगेच्या एकल्यान फोन केलें म्हाका आनी म्हळ्यार पाताळे तुमची वॉयस मी कोणें धाडली म्हाका तुमकां 200 किलो हांव दिता पूण पळय तांदूळ दिना हांव पूण पळय तुजे पयशे नाका साहेब म्हाका तांदूळ दी हांव पळयतां पूण फाटीर पळयता तांकां कोण एकल्यान 100 किलो तांदूळ 2 किलो दवरून गेला सो दुसरे दिसा तो सुरू जालें मिसांव सुरू जालें आनी पळयता ह्या सगळ्या लॉकडावना वेळार आनी एक दीस सांगता 67 लोक हांगासर आसलो आमचे युवा जाणां आसले त्या ऑफिसान म्हाका तो अनुभव धाड विशेश बगसो त्या दिसा लेखा सुद्दां आमच्या लागीं आसो 25 सालां सांगलें 25 सालां मात आज खूब मोकळी येता अशें म्हळ्यार उरली वस आनी एक दीस हें करता अशें म्हळें पूण मागीर बरें रावली तितलें म्हणटना तो लेस्ली आमच्या मॅट हाऊस पळय लेस्ली रेगो ताणें म्हाका फोन कित्याक कोत्ता आसलें तुमकां रांदय मनीस जायची अशें म्हणालो रांदय दिल्यार बरी अशें म्हळें ताच्या पयलीं हांवें तांदूळ उणो असो पळोवन आमच्या एका युवक आसा भितर वचूं आनी बटलेर लागीं विचार काय कितलो तांदूळ आसा घेवन आनी भितर लागीं 30 किलो तांदूळ आमचो जेवचो आसलो आमच्या युवकां म्हळ्यार आमी च्या पिवन घ्या तो जाल्यार लोकांक तो तांदूळ तो वांट्या त्या वेळार म्हाका लेस्लीचे फोन आयले आनी लेस्ली म्हणालो तुमकां तांदूळ मनीस जायचे किंवा म्हणालो आमी ताका सांगून हांगा लोक आसा म्हणून दिल्यार बरें आसलें पदार्थ देवा रावा आमी निर्मार आसा अशें म्हणून आनी सांगता पाद्रक तुमकां अर्द्या वरान ते पळोवता तांकां लोक पूण च्या चलो तुमी कशी म्हणून करता जाल्यार अशें म्हणून त्या चड लोकांक तांदूळ बरें वांटून कालें भितर ताणें मोतय दिवता न्हू भितर गेलें आनी युवा जाणां सांगलें हांवें जाल्यार नेसाच्या हांवें सांगलें तांकां केदाळ आमी आमचें म्हणलें देव मुखार सरता सगळं देव सोडून घालिना म्हणून म्हाका फक्त ह्या कोविडाच्या टायमार आमकां पवित्र सभेक एक मिसावाचें नवें व्याख्यान दिलें नवें व्याख्यान मिसाव म्हळ्यार पिशिला गांवागत्तेचें म्हणलें आमच्या पांया मुळांत उठलें आमी काम करूंक आसा तुमी तें करेक्ट बरें करून दाखोवन दिलां ताका एक त्या वेळार तें त्या घडये आमकां एक एक्शन घेवचें मनीस जाय आमच्या पवित्र सभेंत आनी तें तुमी केल्लें बारी एक आमकां बारी खुशी जाली थँक्यू मस्त जाणां अशें खरेंचें म्हणचें हांवें कित्याक म्हळ्यार आमकां पयशेचें आसा तें मिसांव आसा पूण आमच्या घरा बागलार आमचें जावं खरी येत आसलें घडयेन त्या घडये खालें इमिडिएटली खालें जाय तें करचें जाल्यार आमकां मनीस जाय आनी तुमचें तोंड मस्त पवित्र सभेक बरें नांव आयलां थँक्यू खंडी जावं पळय बरोबर सांगलें ना हांवें दाळे त्या दाळा हांव सोम्याचें राज म्हण शिकून काम करता खंडी जावन तें पवित्रात्म्याचें काम जर हांव चिंता हें पदावलविनाचें काम या पदश्रवणाचें काम त्या दाळ तें म्हणटा तें सोम्याचें राज दी आमी सोम्याच्या राजाचें तो उद्देश आमी आवडटा जाल्यार तुमी रिलिजियस जावं पुरो कार्मेली जावं पुरो आमी देसाची आसा खंडी जावन थंयसर सांगातपण आसतलें आनी आमी सांगात आमी कॉर्डिनेशन आसतलें आनी एका उद्देशान आमी काम करतलें सोम्यान आमकां तशें केलां आनी तें जाय म्हणलें म्हणजे आशा सोमी आमकां करपा दितलो तुमच्या तान मस्त शिकता आनी म्हाका एकूच एक कारण खालें म्हळ्यार समीर आमी आसतना आमकां त्यो टी ब्रेक आसलो 10 सवय पळय ती 15 मिनटां आमकां भारी संतोशाची कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आमी मेकअप देवपाचें पुरा दिवस आनी एक वर्स ल्हान म्हाका आनी फादर गबू वता देवा देव जालो ते आमी सांगाती आनी त्या वेळार आमकां तो उलोवचो तो वेळ बेस्ट वेळ तो आनी मस्त तुमचें सांगात म्हण लाभला देखून तुमी कसो वावर आमच्या देशजंत फळा बरी जाला मात्र न्ही ताच्या सडीत हांव सांगता तुमी आतां आतां करचो वावर तो मस्त रितीन तो लोकांचेर परिणाम जावन आसा आनी आयच्या ह्या संदर्भार अंतर धर्मा मदें घर्शण येता पुरा उब जाल्ल्या वेळार आज थंयसर जॉम्परो ह्या करकळच्या जाग्या आनी आज सो विविध धर्माचो लोक कितें दाखोवन दिता की म्हळ्यार आज आमच्या मतें जात कात म्हणलो तें घड ना बदलाक आमकां एक दैवीक सकत आसा ती दैवीक सकत आमकां सगळ्या जाग्यार दाखोवन व्हरता म्हणून आनी थंयसर कार्मेलीकड्यार आमी कितें पळोवचें म्हळ्यार तुमी कोणीय तो येवं दी खंयच्याय वेळार येवं दी खंयच्याय गती त्यो सोन तुमी तांकां खावची ती एक दीत देखून ह्या तग्यात तुमी अशें भास म्हणटा आनी कितलेशे जाणां थंयसर येवन ताच्या जिणेंत एक नवो उजवाड ती नवो प्रेरण केल्लें आसा आतां ह्या वर्सा तुमी कांय प्लॅन आसले की तुमचे म्हळ्यार फस्ट लॉकडावन जाताना अनसर्टनिटीज मस्त कोणा कडेन कांय नासलें खालें मुखलें मेळ काडचें कांय कळनासलें त्या वेळार तुमी एक करेक्ट एक मार्गदर्शन दिल्लें आनी आतां ह्या फावटी इल्लेशे लोकांक संवय जाल्या आनी जाले रे संवय जाल्या वय पूण कामां नात तूं लोकांक कामां नात गेल्यांत कामां गेल्यांत मस्तनाची आनी ह्या विशयान कांय तुमी चिंतावपण आटयला आसा कामाच्या दिसाटी पयलें तें वॅक्सिनाचें आमी वॅक्सिना विशयान मस्त पयलें आमी एक समीक्षा केली आमच्या गुरुकाराम येवपाक पळय समीक्षा केली फिरगेचेंत वॅक्सिन हाडूच्या खातीर आनी वॅक्सिन थोड्यांक दिवचें आमी प्रयत्न केले आनी थोड्यांक खंयसर
वॅक्सीन आसा म्हणून आमी हें केलें आनी एक दीस अशें जालें एका प्रचार सांगता हांव जालें काय म्हणून इल्लो वावर केलो आमच्या हांगासर कोरोना टास्क फोर्स कमिटी आसा बेंगेना बाबा थंयसर एकले क्रिस्तांवचे एक भक्त आसा आनी थंयसर आमच्या थोड्या युथांक म्हाका आमकां वॅक्सीन गरज आसलें म्हणून देखून एक ताजें फॉर्मॅट आसलें तें डावनलोड करून हांवें सायन करून सील केलें थंयसर दिसा धर्माच्यान पळोवन आनी मागीर थंय सांबाळ हें कर मागीर SPM करा येवन हांकां भाडूत देशान न्ही कॉलेज सुरू जाता देखून वॅक्सीन काही मेळना देखून तो वॅक्सीन आशिल्लो वावर केलो आनी आमच्या मस्त लोकांनी काण गेला थोड्यांक आजुनी सांगपा आतां म्हजी खुशी हाणेची देखून तशें जाल्यार आमी कांय करूंक जायना देखून ह्या दिशेन तशें आमी वावर केला मस्त म्हण तो मस्त वावर जाला दुसरो ह्या फिरगेच्या मस्त जाणांक ह्या वर्सा कोरोना वरवीं कश्ट जातात नायचें जाल्यार तें मिस जाल्यार अरी एका दिसा म्हणल्या भशेन म्हणटा आमकां आमचो भलायकी निधी फंड आसा तें आमी कुमो करता मागीर थोडी कुमो CODP थंय सारता युवा जणांच्या कामा विशयांत आमी चिंतून आसा पूण म्हणून आसतनाच्या कामाक पूण उद्योग असो केल्लो वावर करूंक प्रेरण हें तांकां दिवन आसा हांव वाराड्याचो युथ डायरेक्टर आमच्या वाराड्याच्या युथांक हांवें सांगलां मस्त युवा जणां म्हणटा आतां एका रितीन एका डिप्रेशनाच्या बरें आमी कार्यक्रमां परस या आमी आतां देखून ह्या दिशेन तांकां युवा जणांक एक पावून हाडच्या बरें प्रयत्न करी आमी सांगलां पराण्याचो आनी फिरकचे ते आमच्या फिरकचे गटाक सो संदेश दिला आनी कितें विसायपान ताचे आयोगां मरीपाक म्हाका दिसता एक जप्त्या संदर्भार हें ताचे नवे गवळीचे येतात आनी थोडे आयोग खंडीच आमकां उपकारा पडटात आनी आमी निर्धार येता थोड्या आयोगां मरीपाक कॉन्क्रिटली म्हाका कामां करीचे पूण ही कामां न्ही बांदपाची ना बांदपाची बरां कामां पूण बांदपाची कामां आतां पुरोवन दिसता दुसरी कामां मस्त आसात काम आसा आनी तुमी आमकां इन्स्पिरेशन दिताले तुमी म्हणटात तुमकां आमी इन्स्पिरेशन कोण ना इन्स्पिरेशन कोणाक मेळल्यार तें बरेंच त्या देखून आनीक किसोड जाणांक इन्स्पिरेशन येवं दी ते तुमी तुमचे आतां आमी गुड्यार आसा आमी इल्लेशें वयल्या वयर आसा म्हणून तुमी मुखेल व्हडल्यार आसात आनी तुमकां लोक पळयता आनी तुमचे जावन जायते आमच्या ह्या जगांक प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्ताचें प्रेरण बाबाचें आमच्या तुमचे जाल्यार ह्या जगांक कांत्री प्रेरण मेळोन म्हाका देव बरें करूं सर आमकां अवकाश दिला उलयल्याक थँक्यू